म्हापशा डेव्हलप जाय जाल्यार बार्देस डेव्हलप जातले आनी त्या खातीर आमचो आशिर्वाद सदांच म्हापशेकारां वांगडा आहा। सगळे आमचो बाब संदीप एक्स काउन्सिलर दादाचो काउन्सिलर तेंच्यांनी फुडाकार घेवपाची गरज आसा आनी म्हापसा येता त्या पावटी तरी इतलेच न्हू बाजारा परतून आख्खे म्हापशा बरे भशेन डेव्हलप करचे आनी तितून आमचो हेल्प आमचो आशिर्वाद 100% म्हापशा वांगडा आहा आनी येता त्या काळान म्हापशेचो लोकूय पळयतलो जे डेव्हलपमेंट म्हापशा जावपाक जाय वेगवेगळे हितून वेदर इट इज हिंगासरले कला मंदीर जे इतली वर्सांचो जो बार्देसकारांचो एक हे आसलें की हिंगासर बरें कला भवन जावचें इन पार विथ कला अकॅडमी ती आयज पासून जावंक ना हे म्हापशा म्हणजे कितें आख्खे बार्देसाचें फाटल्या दिसांनी फाउंडेशन स्टोन आमचे जीएसआयडीसी इन द हँड्स ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेजे विजन आसलें की पेडण्यान जावचें 65 crores सरकार मोडटा आनी म्हापशान म्हाका दिसता त्या टायमार जो प्लॅन जाल्लो तो फुडें वचपाची गरज आसा आनी सगळे म्हापशेकारांनी एक वोट करचो आनी येता ते पावटी म्हणजे 2027 हेजो फाउंडेशन स्टोन जावपाक जाय जागो योग्यपणे आमी सोदपाक जाय कोमनिदादीक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय जे तांकां त्या जाग्यार कितें बांदून आमी दितले इन एक्सचेंज ते उलोवप करपाक जाय हे सगळे काम करपा खातीर सगळे म्हापशेकार एक आसपाक जाय कित्याक दे आर द ओनर्स ऑफ द लँड दॅट इज कोमनिदाद आनी तितून काउन्सल म्हापशेचे काउन्सल जे आदले आहा आनी फुडें जे जातले तेंच्यांनी सगळ्यांनी वांगडा रावन हें काम फुडें व्हरचें पडटलें।